तेन्नाच ताका बॅलन्स डायट म्हणटा तें घेवपाक शिकोवपाक जाय. ल्हान भुरगे 1 वर्साचे आसता तेन्ना ऑलमोस्ट घरांत जें जेवता तें जेवपाक जाय. एकदां भुरग्याक तर भायलें खावपाची संवय केली ती आमीच पेरंटूच आमी संवय करतात आनी मागीर एकदां आमचे मागीर तकलेचे वयल्यान वतकीर आमी म्हणटात भुरगे कांय खायना म्हणून. एक्चुअली आमी भुरगे ल्हान आसतनाच तांकां हे बरें हेल्दी फूड, घरांतलें जेवण, न्युट्रिशियस जेवण आनी बॅलन्स फूड दिवपाची संवय करपाक जाय. मागीर इट इज डिफिकल्ट आनी खुबशे आतां आवयो आमचे कडेन येतात की भुरगे खायना, भुरग्याक कितें भुकेचें वखद दी म्हणून. ह्या जगाक भुकेचें वखद म्हणून कांयच ना. भुकेचें वखद दिल्यार सुद्दां त्या वखदाचे सायड इफेक्ट तेज्याकय चड आसतले. सो बेटर नॉट टू गिव. खंयचेय एपेटायझर दिवन भुरग्याक चडसो फायदो जालो ना. आतां पूण भुरगे अजून तुजे 10 वर्साचे आसा. स्टील ह्या स्टेजीचेर सुद्दां भुरग्याक तुज्यांनी कंट्रोल करपाक जाता. एकदां भुरगे 14-15 वर्साची जाल्यार तुज्यान मागीर ताका कंट्रोल करपाक जावपाचें ना. सो बेस्ट थिंग इज दॅट ती कितें जंक फूड आसा तें घरा हाडपाचेंच बंद करपाचें. एक 6 म्हयने मातशें घरांक स्ट्रिक्ट रावपाक शकता तुमी. भुरगे खायना कांयच खावना म्हूण कांय जावपाचें ना. एक 4 दीस सुद्दां खावना म्हणल्यार कांय कोणूच मनीस ह्या जगाक उपाशी रावपाक शकना, कळ्ळें न्ही. सो जें जेवण कितें घेता तुमी पळयात की ताका तुमी न्युट्रिशियस फूड दियात. हांवें वदोळूच सांगलें आसा तुमकां. ते वेजिटेबल प्रोटीन्स यूज करपा जाता, एनिमल प्रोटीन्स यूज करपा जाता आनी तांतयां दिल्या जाता, दूद दिलें जाता. घराक थोडे दीस तुमी इवन हें भायलें फूड हाडपाचेंच बंद करपाचें. बरोबर. आनी दुसरें म्हणजे जी तुमची घरांतली पद्दत आसा ती तुमी मातशी थोडीशी मॉडिफाय करची पडटली कारण अशे लॉट ऑफ डिशीज कॅन बी प्रिपेर्ड एट होम वीच आर क्वायट पॅलेटेबल. जशें हांव म्हणटा की तुमी म्हणटा की थोडेशे भायलेशे फूड हाडपाक ताका म्हणजे संवयच जाल्या पण ग्रॅज्युअली आय थिंक कॅन बी कंट्रोल. जशें डॉक्टरान सांगलां की 10 वर्साचो भुरगो आसा. एक ल्हानसो विसव घेया दोतोर आनी परतून सुरू करया. हॅलो दोतोर. ह्या कार्यावळीचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आनी म्हजे बरोबर आसात डॉक्टर विरेंद्र गांवकर, ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ दोतोर. तुमचे ल्हान भुरग्यांचे दुयेंसा विशीं जे कितें प्रश्न आसात ते तुमच्यान आमकां विचारूं येता. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करा आनी आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आनी 24904445. डॉक्टर, एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमी म्हणटाले की भुरग्यांक फुगांव आयल्या किंवा आनी कितें हुरहुरे आयला ताका कांय खावपाक दिवं नाका, ताका तेल लावं नाका, ताका घरान कांय तळूं नाका. म्हणजे हाव फार इज इट अ मिथ ऑर इज इट म्हणजे हातूंत तुमचें मत कितें? आमच्या जे एलोपॅथीक मेडिसीन जे सायन्स आसा ते सायन्स अशें कांय सांगना की हें खायनाका तें खायनाका. पण खंयचेय जेन्ना भुरग्याक एक्टीव डिजीज आसता तेन्ना आमी नॉर्मली अशें जें जेवण डायजेस्ट जावपाक डिफिकल्ट आसता अशें दिना. फॉर एग्जांपल एक हेवी फूड लायक चिकन, तांतें ह्यो गोश्टी एवॉयड करपाच्यो. आनी जेन्ना भुरगे रिकवर जाता त्या दुयेंसांतल्यान तेन्ना इनफॅक्ट आमी ताका 1.5 टायम्स नॉर्मल फूड जो जे नॉर्मल खातलो तेज्याकय 1.5 टायम्स चड दिवपाक जाय. फीश दिल्या जाता, एग दिल्या जाता, दूद दिल्या जाता. पण मे बी आफ्टर अबावट 7 days जेन्ना तो एक्यूट फेज पास जातकीर आमी नॉर्मली अशें तेल खायनाका, तिखसाण खायनाका, चिकन खायनाका. पूण आमचे अशें मेडिसिनान कांय मेन्शन केल्लें ना. पण खंयचेय दुयेंस जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना जेन्ना एक्यूट फेज आसता तेन्ना थोडें तांकां डायट कमी करपाचें आनी जेन्ना ती भुरगे रिकवर जाता तेन्ना आमी तांकां इनफॅक्ट चड खावपाक दिवपाक जाय. कारण देन द रिकवरी इज फास्टर. म्हणजे रिकवरी इज फास्टर. म्हणजे हो जो आसा की लोकांचो गैरसमज आसा आनी जशें डॉक्टरान सांगलां जेन्ना ती भुरगीं आपूण बरी जावपाक लागता तेन्ना वयल्यान तांकां बरो डायट दिवप, न्युट्रिशियस डायट दिवप, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. डॉक्टर म्हाका हॅलो म्हाका सांग आमकां एक डॉक्टर फोन आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर, म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसलो. विचारात. भुरग्यांचे पळय दांत किडटा न्ही, सो दाळयोय म्हाज्या धाकट्याचे किडपाक लागल्या. सो ताचेर म्हणजे कितें म्हणजे ते ब्रशूय करपाक पळयना आनी अदरवायज म्हणजे सगळेच किडून पडटले काय कशें कितें? एज कितें भुरग्याची? एज 4 वर्सां. ह्या भुरग्याक एक्चुअली कितें आसता दांत आमी प्रिवेंशन म्हणटा तें इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना ल्हानपणा आमी भुरग्यांक ते आवयचें दूद केन्ना केन्ना थोडे आवयो फिडींग करता आसतनाच भुरग्याक न्हिजोवपाक घालतात आनी न्हिजता तेन्ना न्हिजेंक सुद्दां फीड चालू आसता. थोडे भुरग्यांक न्हिजता तेन्ना आवय बॉटल दिता आनी न्हिजयतात. ते जेन्ना बॉटलीक ते शुगर आसता आनी मिल्कांकय शुगर आसता, ते लॅक्टोज आसता, ते दांता फाटल्यान ते आमचे ते हे जावन लागून उरता ती शुगर आनी त्या शुगराचेर मागीर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जाता. ताका लागून हळू प्रमाणाक ते फर्मेंटेशन जावन ते दांत आमचे स्पॉयल जातात. पण नॉर्मली हे दांत जेन्ना किडेतात तेन्ना आतांच तांकां उपाय करपाक जाय. नाजाल्यार जेन्ना तुमचे नवे दांत येतले पळय ते सुद्दां एकदां वायट जावपाक शकतात. केन्ना केन्ना भुरग्यांक दांताक लागून इन्फेक्शन जावपाक शकता, सेप्सीस जावपाक शकता. ह्या भुरग्यांक मेनी ऑफ द डॉक्टर्स नाव एक्चुअली आमची गोंयांक भुरग्यांचे डेंटल स्पेशलिस्ट प्रमाण खूब कमी आसतात. एक्चुअली ह्या ल्हान भुरग्याक तुमी एक्चुअली
जो भुरग्याचो डेंटल स्पेशलिस्ट आसा ताका कन्सल्ट करपा जाय चडशे आतां मेनी टायम्स तांकां तें फिलिंग करचें पडटा थोडे दाडयो बी हे जाल्ले आसतात ते फिलिंग करचे आसतात पडटात आनी हें फिलिंग भुरग्यांक करपाक खूब डिफिकल्ट आसता कारण भुरगे कोऑपरेट करनात एलाव करनात तांकां केन्ना केन्ना सिडेशन दिवनूच तांकां फिलिंग करचें पडटा पूण तुमच्या भुरग्याक बेस्ट थिंग म्हणटा यू हॅव टू कन्सल्ट अ गूड डेंटिस्ट जो डेंटिस्ट की ताका भुरग्याचो एक्सपिरियन्स आसा अच्छा म्हणजे प्लेस लायक गोवा डेंटल कॉलेज दे कॅन अप्रोच आणि डेफिनेटली दे विल गेट इन द गोवा डेंटल कॉलेज वी हॅव गॉट अ डिपार्टमेंट फॉर दिस स्पेशलिटी फॉर दिस डॉक्टर म्हाका एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हॅलो भुरग्यांक जेन्ना ल्हान भुरग्यांक पळय जोरान कन्वर्जन जाता न्ही तेन्ना घरा लागीं इमिजिएट आमी कितें करपाक शकता ल्हान भुरग्यांक 100रांतले एक 5% ऑफ भुरग्यांक जोर आयल्यार केन्नाय कन्वल्शन देता युजली हें 6 म्हयन्याचेर स्टार्ट जाता 6 to 9 मंथ्साचेर स्टार्ट जाता आनी 5 वर्सां म्हणल्यार सुद्दां हें जावपाक शकता युजली घरांत खंयचे तरी आवयक नाल्यार बापायक नाल्यार दुसऱ्या भावाक नाल्यार भयणीक हें ल्हान आसतना जाल्लें आसता युजली फॅमिली हिस्ट्री आसा अशें कन्वल्शन जाल्यार फर्स्ट थिंग म्हणटा तें एकदां तर कन्वल्शन आयलें तर सेकंड टायम भुरग्याक जेन्ना कन्वल्शन येवपाची पॉसिबिलिटी आसता सो असल्या भुरग्यांक आमी जोर आयले की इमिजिएटली तांकां अशें थंड उदकान पुसून काडपाचें आसता फूल बॉडी एक बकेट घेवपाचें तेतूंत चादर बुडोवपाचें नॉर्मल टेम्परेचर घेवपाचें लुकवॉर्म वॉटर चादर बुडोवन तें पिळपाचें आनी फूल बॉडी आनी हेड भुरग्याची कवर करून 1 मिनीट दवरपाची परत चादर काडपाचें परत भिजोवपाचें आनी परत पिळून मागीर परत गुठलोवपाचें अशें तकलेचेर बी फक्त घडी घालून तशें फायदो ना फूल बॉडीच वेट करपाक जाय दुसरी इमिजिएटली जोराचें वखद घालपाक जाय तांकां जोर देंवोवपाक आनी थोड्या भुरग्यांक आमी हें कन्वल्शन येवपाक जायना म्हण एक फ्रेझिया म्हण एक क्लोबाजाम म्हण एक एंटी कन्वल्संट मेडिसीन आसा टॅबलेट ती आमी टॅबलेट दिसाक 2दा घालतात तांकां आनी एक पयले 48 to 72 hours आमी ही टॅबलेट दितात ह्या टॅबलेटान युजली घातल्यार भुरग्यांक नॉर्मली कन्वल्शन येना सपोज बाय चान्स तर कन्वल्शन आयलें तर भुरग्याक अशें पोटार कांय पॅनीक जावपाची गरज ना भुरग्याक मातशें पोटार न्हिदोवपाचें तकली एक सायडीन करपाची आनी तोंडान कितें सिक्रेशन्स बी जाल्यार रोखडीच ती काडपाची पॅनीक जावपाची गरज ना आणि दे शूड अप्रोच द पेडिट्रिशियन आनी इमिजिएटली नॉर्मली चडशीं कन्वल्शन जाता पळय 1-2 मिनटां जातात आनी 2 मिनटांनी हें कन्वल्शन आपोआप बंद जाता आतां थोडे आमी ज्या भुरग्यांक थोड्यांक कन्वल्शन एक 10 मिनटां 15 मिनटां बी उरपाक शकता अशें जाल्यार मातशें तें रिस्की ज्या भुरग्यांक कन्वल्शन चडशे प्रमाणान जाता चड वेळ उरता तांकां आमी एक स्प्रे अवेलेबल आसता तो इनसायड म्हण त्या स्प्रेचें नांव आसा तो आमी दोनी नाका फुड्यांनी एक स्प्रे मारल्यार इमिजिएटली विथीन 1-2-3 मिनटांनी तें कन्वल्शन स्टॉप जाता ते इमर्जन्सी युजाक म्हणून आमी चडशे थोडे डॉक्टर आमी तांकां त्या पेरंट्साक तो स्प्रे दितात आनी तांकां आमी दाखयतात हो स्प्रे कसो यूज करपाचो तो कारण हो स्प्रे मिसयूज करपाक येना तो सारको यूज करपाक जाय सामको गरजे प्रमाणे जुडिशियस यूज म्हणटात जुडिशियस यूज बरोबर डॉक्टर म्हाका सांगूक फुडलो कॉल आसा हॅलो हॅलो हां डॉक्टर म्हजो चलो एक म्हयन्याचो आसा आनी ताका ब्रेस्ट फीड कर म्हणून सांगला म्हाका डॉक्टरान करेक्ट सो ताका ब्रेस्ट फीड करा म्हाका फीड चड येना आनी डॉक्टरान म्हाका ताका पावडर दिला तो जेन्ना जाल्लोच न्ही म्हजें फीड ताका पयलीं दिवच्या पयलीं ताका पावडर फीड दिल्लें ना डॉक्टरान आनी आतां तो म्हणजे म्हाजें फीड कमी येयल्ल्या कारणान ताका फीड दिवपाक म्हणजे पॉसिबल जालें तेजें पोट भरना न्ही सो तो पावडर कितलो पर्यंत म्हणजे ताका पोटाक युजफूल आनी गायचें दूध बीन ताका दिल्यार जाता खरें म्हणजे म्हाका दिसता डॉक्टर हो प्रश्न तुमी मातसो सिस्टमॅटिकली हँडल करा बिकॉज वी हॅव गॉट लॉट ऑफ इश्यूज इन दीस कारण डॉक्टरान जेन्ना पावडर ताका रिकमेंड केल्लो वीच शूड हॅव नॉट बीन डन ताका जेन्ना आवयचें दूध दिवंक शकताले तेन्ना दे शूड हॅव स्टार्टेड ऑन ब्रेस्ट मिल्क आनी दॅट हॅज क्रिएटेड मिल्क कन्फ्युजन अकॉर्डिंग टू मी आतां एक भुरग्याक जेन्ना पळय एकदां तर ल्हान आसतना जालें त्याच भुरग्याक तर पयलींच तर बॉटल स्टार्ट केली न्ही तर मागीर तें भुरगें आवयचें दूध घेवपाक खूब डिफिकल्ट करता कारण बॉटल फिडींग इज अ पॅसिव प्रोसेस जस्ट बॉटल घातली की ते आपूण ट्रीप जाता आनी भुरगे सोलो करता बरोबर आनी मदर्स फिडींग ब्रेस्ट फिडींग म्हणटा ते एक्टीव इट इज अ एक्टीव फिडींग वेर चायल्डान भुरग्याक लॉट ऑफ मसल चीक मसल्स यूज करचे पडटात आनी भुरग्याक ते फोर्सांनी दूध ओडचें पडटा सो इट इज अ एक्टीव प्रोसेस एंड नॉर्मली आमची मनशाची ह्युमन टेंडन्सी म्हणटा सुसेगाद मेळटा ते घेवपाचें सो एकदां बॉटल स्टार्ट केल्यार भुरगे ते आवयचें दूध घेवपाक डिफिकल्ट जातले आनी एकदां आवयचें दूध भुरग्यांनी ओडपाचें बंद केलें तर मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टिम्युलस फॉर मिल्क प्रोडक्शन वन इज बेबी सक बेबी हॅज टू सक मोर एंड मोर जितले बेबी सक करतले तितले चड आनी चड दूध तयार जातलें सो बेबीक सक इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इवन एका म्हयन्यान सुद्दां तर बेबी तर तुवें एलाव केलें की चडशे ब्रेस्ट फीड चड फाटी दिले तर ह्या एक म्हयन्याचेर सुद्दां तुमचें दूध एखादें आतां सुद्दां ह्या स्टेजीचेर सुद्दां वाडपाक शकता नाव मोस्ट इम्पॉर्टंट 4 to 6 months आमी एक्सक्लुजीव
ब्रेस्ट फिडींग दिवपाक जाय. कित्या तरी कारणां लागून एकदां सपोज बेबी प्री मॅच्युअर जालें नाल्यार बेबीक कितें ल्हान आसतना प्रॉब्लेम जालें आनी आवयचें दूद दिवपाक मेळूना आनी टीन मिल्क स्टार्ट केलें तरी सुद्दां जितलें जाता तितलें फास्ट तुमी तुमचें दूद दिवपाक ट्राय करपाक जाय. आनी नेक्स्ट बेस्ट इज ऑलवेज अ मदर्स मिल्क. सपोज मदर्स मिल्क मेळूना तर तुमी मागीर टीन मिल्क घेतल्यार जाता. कारण टीन मिल्क ही आतां नवी जी दूद आयलें आसता डब्याचें दूद आयलें आसता ते स्पेशली दे आर व्हेरी क्लोज टू मदर्स मिल्क एक्सेप्ट ह्या दुदाक बॉडी एंटीबॉडीज म्हणटा ती नासता. आवयच्या दुदाक जे एंटीबॉडीज असतात हे एंटीबॉडीज भुरग्याक इन्फेक्शना डिफेन्स डेवलप करपाक सो ते एंटीबॉडीजा लागून भुरग्यांक खुबशीं दुयेंसां जायना. इन्फेक्शन जायना, डायरिया जायना, निमोनिया जायना, एलर्जीज जायना. हें डब्याच्या दुदाक आसना. आनी जें तुमी सांगतात गायचें दूद मागीर एनिमल दूद आसता पळय दॅट मिल्क इज नॉट फीट फॉर अ बेबी. कारण गायच्या दुदाक आवयच्या दुदाक प्रोटीन्स कंपोजिशन खूब कमी आसता. फॉर एग्जाम्पल 100 ml आवयचें दूद आसता तेतूंत फक्त 1 ग्राम प्रोटीन्स आसता आनी गायच्या दुदाक अबावट 3.3 ग्रॅम्स प्रोटीन्स आसता. हे हाय प्रोटीन्स जर भुरग्याक दिले तर भुरग्याच्या किडनीचेर एफेक्ट जावन भुरगे व्हडले जातात ताका किडनी प्रॉब्लेम जावपाक शकतात. सो बेसिकली इन अ नटशेल आमच्या नशेन म्हणटा की आवयचें दूध हें सगळ्यात उत्तम दूध आणि बाकीचे जे तुम्ही आसा म्हणजे तुम्ही जरी सांगले म्हणजे की टीन मिल्क ऑल्सो कॅन बी गिवन पण तातूंत जी म्हणजे एंटीबॉडी म्हणजे भुरग्याची प्रतिकार शक्ती वाडोवपाची शक्ती आसा ती कमी जावं म्हणजे कमी उरूं शकता. म्हाका दिसता एज फार एज पॉसिबल तुम्ही आवयचें दूध दिवपाचो प्रयत्न करात आनी तातूंत निपल कन्फ्युजन जाला आसतलें यू कन्सल्ट युअर पेडिएट्रिशियन एंड आय थिंक दॅट ही वील गायड यू प्रॉपरली. डॉक्टर म्हाका सांग एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां माझे 7 महिन्याचे भुरगे आहा ताका 1 म्हयनो भायर लागला. कितें लागला? भायर आता लूज मोशन स्टार्ट आहा 1 म्हयनो जालो हय आनी एंटीबायोटिक्स दिले न्ही एंटीबायोटिक्स दिल्या उपरांत ती हे येता नॉर्मल तो संडास करता हय आनी पूण कलर आसता पळय तो ग्रीनच उरता. हां म्हणजे ताका संडास जाता तो ग्रीन कलरचो जाता. हय ग्रीन कलरचो जाता. अच्छा म्हणजे एंटीबायोटीक दिवना जाल्यार सुद्दां ग्रीन कलरचो जाता. हय बरोबर. एंटीबायोटिक्स दिल्यार ग्रीन कलरूच जाता. हय कळ्ळें म्हाका सांग त्या भुरग्याची एज कितली म्हटली? 7 months. 7 months. 7 मंथाचे भुरग्याक लूज मोशन जावप म्हणल्यार एकदां कितें जाता जे भुरगे जेन्ना एक 4 म्हयन्याचे जावपाक लागता नाल्यार 6 म्हयने जाता भुरग्यांक मागीर दांत येवपाक लागतात. जेन्ना दांत येवपाक लागतात तेन्ना भुरग्याचे हिडे घट जातात आनी भुरगे मेळटा ताका घास मारता ताका आमी मावथींग म्हणटात. मेनी टायम्स आमी म्हणटात की दांत येता ताका लागून लूज मोशन जाता. ते एक्चुअली बरोबर न्ही. जेन्ना दांत येता तेन्ना भुरग्याचे हिडे घट जातात भुरगे मेळटा ते तोंडान घालता मेळटा ताका घास मारता ताका लागून भुरग्याक केन्नाय इन्फेक्शन जावपाक शकता. दुसरी सपोज भुरग्याक आवयचें दूद मेळूना त्या भुरग्याकय बी डायरिया जावपाचे चान्सीस खूब हाय आसतात. आतां तुज्या भुरग्याक आतां थोडी नवी मेडिसिनां आयिल्ली आसात तुमच्या सगळं. एक आतां एक झिंक म्हण एक वखद आयलें आसा जिन्सी म्हणटा झिंक. ते भुरग्याक एक 6 म्हयन्याचे भुरगे जर भुरगे 6 म्हयन्याचे तर कमी आयले न्ही तर ताका जेन्ना डायरिया जाता तेन्ना ते 10 मिलीग्राम दिवचें पडटा आनी भुरग्याक 6 म्हयने क्रॉस जाले 6 म्हयन्या नंतर 20 मिलीग्राम दिवचें पडटा. आनी हें झिंक अबावट 14 दीस घेवपाक जाय 14 days. हें 14 दीस दूद घेतल्यार भुरग्याचो गट इंटेस्टायन्स ते बरे इम्यून जातात स्ट्रॉंग जातात आनी ऑटोमॅटीक डायरिया कंट्रोलाक येतात. एकदां जे भुरग्याक तुमचे डायरिया जातकीर एकदां तांकां एकदां ते लॅक्टोज इनटॉलरन्स म्हूण जाता. म्हळ्यार टेम्पररी थोडे वेळ तांकां दूद पचना आनी मागीर जसो टायम वता तेन्ना हळूहळू मागीर दूद पचपाक लागता. सो तेन्ना टेम्पररीली एक्चुअली तुमी तेन्ना कितें डब्याचें दूद दितात नाल्यार गायचें नाल्यार भायलें दूद जाल्यार टेम्पररीली तें दूद मातशें बंद करपाक शकता तुमी. फक्त आवयचें दूद मातशें केन्ना बंद करपाचें ना. आवयचें दूद सदांच कंटिन्यू दवरपाक जाय. अच्छा डॉक्टर ताणें विचारलें की ग्रीन कलर स्टूल्स म्हणजे आनी सुडोमोनास इन्फेक्शन ग्रीन स्टूलच जावप म्हूण इन्फेक्शन अशें न्ही. केन्ना नॉर्मल भुरग्याक सुद्दां ग्रीन संडास जावपाक शकता. सपोज ग्रीन संडास जालें आनी तें लूज जालें मोर दॅन 5-6 टायम्स ब्लड पडटा ग्रीन जाता आनी शेंबूडचें म्युकस पडटा तेन्ना आमी समजपाचें की कितें तरी इन्फेक्शन आसा म्हूण. फक्त ग्रीन संडास आनी नॉर्मल कन्सिस्टन्सी जाल्यार फक्त दिसाक 1 ना 2 ना जाल्यार इट इज नॉर्मल. ते तुमी इन्फेक्शन म्हणून अशें समजपाचें ना. आनी केन्ना तर संडासाचे ग्रीन चालूच उरले तेन्ना आमी तें एक स्टूल कल्चर म्हणटा तें करपाक जाय. आमी मायक्रोबायोलॉजी लॅबाक हें स्टूल तपासपाक दिवपाक जाय आनी तें कसलें इन्फेक्शन जालां कसली बॅक्टेरिया आसा ती आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तें पळोवनूच एक्झॅक्ट जाय तेच एंटीबायोटीक स्पेसिफीक दिवपाक जाय ते कल्चर सेन्सिटिव्हिटी रिपोर्ट पळोवन. अच्छा डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो